दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर पळोवप्यांक विनोद गंगोडेचो प्रणाम आणि माया मोगाचो नमस्कार. मोगाचन एक विशेष कार्यक्रम आज तुमच्या मुखार सादर करूंक आमकां हांगासर व्हरतो अवकाश लाभयल्ल्या धन्यदेवाक पयले आमी अर्घा दिवंक फावो. कित्याक हे विशेष कार्यक्रम खंयचेय न्हय बगार एक अनुभवाचेर मांडून हाडलेले आणि त्या परिस्थितीचेर मांडून हाडलेले एक विशेष कार्यक्रम. या कार्यक्रमाचे नाव मणिपुरांतले ते 15 दीस. वय मोगाचें न्हू, या कार्यक्रमाची विशेषता कितें? आमच्या या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलार फाटल्या सबार म्हयन्यांत भलायके संबंदीत वर्त्या जाणवयाचे एपिसोड चलोवन व्हरून आसात. आमचे आणि तुमच्या मोगाचे सर्वांच्या मोगाचे मानादीक सिस्टर डॉक्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो आणि फाटल्या एका एपिसोडांत ते हांगासर उपस्थित नासले आणि हांवें तुमच्या लागीं सांगलें ते एका वर्त्या मिसावा खातीर पयशिल्ल्या गांवांत गेल्यात आनी तांच्या मिसावा खातीर आमी मागोवंक फावो म्हूण. नीज विशयी सांगूंक म्हाका तवड तांक जावना जाल्यार ते गेल्ले मणिपुरांत वैद्यकीय सेवा दिवचे खातीर आनी मणिपुरांतले त्या परिस्थितींत विशेष रितीची वैद्यकीय सेवा तांणी थंयसर सोम्याच्या नांवी थंयसर लाभयली आनी शाबितायेन परत मंगळुराक पाटी ते आयल्यात. आनी आमकां व्हरतो संतोष आज आमच्या उल्याक पाळो दिवन मानादीक सिस्टर डॉक्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो आज दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल स्टुडियोंत आमचे संगी हांगासर उपस्थित आसात आनी तांचो तो एक वर्तो अनुभव आमच्या पळोवप्या संगी वांटून घेवंक ते आतां आतुरीत आसात. देखून सर्व आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या पळोवप्याच्या नांवी सिस्टर तुमकां आमी मोगाचो येवकार आशेता. या वर्त्या कार्यक्रमात तुमची उपस्थिती आमकां ती वर्त्या दादोसकायेची जावन आसा. सर्व आमच्या विक्षकांच्या नांवी तुमकां मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. सिस्टर वर्तो संतोष, कित्याक तुमी आमचे एक टीम मेंबर आनी तशेंच पयशिल्ल्या मणिपुरांत थंयसर वचून तुमची ती सेवा तुमी दिल्या. हांगासर आमच्या पळोवप्याच्या मुखार म्हणजे एक खालते एक इंट्रोडक्टरी सवाल. मणिपुरांतले त्या परिस्थिती विशयांत तुमी आयकताना तितल्या पयस थंयसर वचून एक सेवा लाभयचे म्हूण सांगिल्लें प्रेरण तुमकां तें कशें आयलें? पयले सुवातेर दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक आनी ताचो मुखेलपण घेतिल्लो विनोद गंगोळी तुमकां म्हजे आभार मानता. कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमचे मागणे सदांच तुमी बसयलां आनी तुमी मागलां आनी त्या खातीर हांव शाबितायेन फाटीं आसां. त्या खातीर पयले सुवातेर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सिस्टर, देव बरें करूं तुमकांय. या आतां सुमार मेच्या 3 तारखेतावन हे मणिपुरांत हिंसा असली अशांत जावनूच आसली. पूण ऑगस्टाचे 8 तारखेर म्हजें थंय एक घडीत घडलें. हांव थंयसर क्लिनिकांत बसून आसतना हे सक्कट घडीत आयकत आसतना म्हज्या काळजांत एक रेस्टलेसनेस ह्या मनांत एक रेस्टलेसनेस भोगलें आनी हांवें वचाचें मणिपुराक आनी म्हजी खाले मनीस सेवा दिवचे थंयसर कितें म्हणी करीचें तें एक म्हज्या काळजांत एक रेस्टलेसनेस म्हूण सांगता हांव तें भोगलें. त्याच घडये हांवें एक फोन काडलें आनी डॉक्टर सिस्टर प्रेमाक फोन करून सिस्टर म्हाका खालें जाता कळना, म्हाका सीदा मणिपूर वचोंक जाय आनी म्हजी सेवा दिवंक जाय असलें एक हांवें तिचे कडेन म्हजीं बोगनां हांवें वांटून घेतलीं. ताचे उपरांत हें ऑगस्टाच्या 8 तारखेर घडलें. फकत 15 दिसां उपरांत म्हाका आमच्या प्रोविन्शियल सुपिरियराचें फोन आयलें. प्रोविन्शियल सुपिरियर म्हणाली एक मणिपूर एक सेवा दिवंक अवकाश आसा वेताळगी म्हणून. पयलें म्हाका इल्लें भेन दिसलें. कित्याक म्हळ्यार आमी आयकता थंय गुंड घालतात, थंय जुशी मारतात आनी थंयसर अशांत आसा असलें पुरा आयकत आसतना म्हाकाय एक भें आसलें. हांव कांय गेल्यार फाटीं येना कोण ना तसलें पुरा चिंता म्हजें आयलें. पूण थोडो वेळ हांव मौन रावन उपरांत हांवें धैर्यान सांगलें हांव येता सिस्टर. त्या सांगिल्ल्या घडयेंत हांवें म्हजें मौत प्रिपेर केली.
आनी अशें प्रिपेर करनासतना म्हाका जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 तें देवाचें उतर म्हज्या काळजाक लागलें. तें जावन आसा, युअर लॉर्ड गॉड वील बी वीथ यू वेर एवर यू गो. खंयसर तूं गेल्यार तुजो देव तुजे संगत आसा. हें उतर म्हाका धैर्य दिवंक लागलें आनी खंडीत जावन हांव वयतलीं आनी थंयसर सेवा दितलीं. हें एक म्हज्या घट्ट मनान आनी काळजान हांव बैसरलीं. सिस्टर, आतां तुमी सांगलें तें प्रेरण वर्तें प्रेरण, कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमची धर्मीक जिणी सोम्याच्या सेवेक ती समर्पिल्ली जावन आसा आनी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक तुमी जें कितें करतात तें म्हाकाच तुमी करतात म्हूण सांगलें. सोम्याचें तें उतर आजुनूय तें वर्तें सत जावन आसा, हर एकल्याच्या जिविताक एक दिवो जावन आसा. आतां तुमी एक मौन केलें थंयसर वचूंक, थंयच्या लोकांची परिगत तुमच्या दोळ्या मुखार येताना सोम्याच्या नांवी तें सेवा दिवंक तुमी तयार जाल्यात. पूण एकल्यानच वचूंक जायना, खंयचें ताका एक ऑर्गनायजेशन गी, एक प्लॅटफॉर्म गी आसा. तर खंयच्या रितीर तुमी थंयसर पावोवंक तुमकां हें उपकाराक पडलें? वय, पयले सुवातेर थंयसर एक कमिलियन टास्क फोर्स, ते कमिलियन पद्र्याप हांगासर मँगलोर स्नेहा सदान HIV एड्स तांचें तो संस्था चलोवन व्हरतात. ते कमिलियन पद्र्याप आसात. थंयसर बेंगळुरी तांचें आस्पत्र आसा थंयसर. आतां ते पद्र्यापांनी सांगाता मेळोन तांचें एक डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आसा. खंयचलीं असलीं गडितां जाता आसतना ते पयले वचून तांकां लोकांक सेवा दितात. तांणी हें ऑर्गनायज केल्लें आनी तांच्या टिमांत दाक्तेर आनी नर्सां ही विविध कॉंग्रिगेशनाची. आतां आमी 10 जाणां आसल्या सांगाता. तातूंत 7 जाणां सिस्टरां आनी ते 1 जण कमिलियन पद्र्याप. आतां फादर CB थंयसर रोजा मिस्टिकान आसलो फादर डायरेक्टर, तो कमिलियन टास्क फोर्स असो नॅशनल कॉर्डिनेटर तो. मागीर फादर जोमेन म्हणून आनी फादर अबीन, ते 1 जण पद्र्याप. आनी आमी 7 जाणां सिस्टरां. तातूंत FCC कॉंग्रिगेशनाची सिस्टर आसली, मागीर क्लूनी सिस्टर आसली, मागीर हॉस्पिटलार म्हणून एक कॉंग्रिगेशन थंय तावन, आनी FMI आनी एक कॉंग्रिगेशन अशें. आनी बेत्तेनी मेळाची आमी दोगां, सिस्टर कार्मेल्ला ती बद्यार आसा ती, आनी हांव पेरमानलोर, ह्या 2 कम्युनिटीची. सो ओट्टूक आमी 10 जाणां ह्या टिमांत आसल्या. आनी आमी ऑगस्टाच्या 22 तारखेर आमी थंयसर पावल्या. सो 10 जाणां एका टिमान तुमी आसल्यात. 10 जाणां विविंगड कल्चराची, विविंगड भाशेची, विविंगड जाग्यार तावन सोम्या खातीर एका टिमान तुमी सांगाता मेळ्ळ्यात. आनी तुमचे डिफरन्स लँग्वेज कल्चर दुसरें आसलेली सेवा मनोभाव एकच आसल्यान तुमच्या सर्वांची परिस्थिती कशी आसली? एक्चुली आमी भायर सरतना हर एकल्यांच्या काळजांत एक बेम नासलें, तरी ती उर्बा, हर एकल्यान थंय उर्बा, आमी खालें म्हणी ह्या लोकांक करी जाय म्हणून एक उर्बा आसली पयलें. दुसरें आमचे थंय एक संबंद, आमकां पयले फावटी आमी पळोवचें, एक दोगां तेंकां आमकां वळख आसा जाल्यार पयले फावटी आमी सांगाता मेळचें. एक कम्युनिटी स्पिरीट आमचे थंय आसलो, एकच मनोभाव, एकामेका गरजेक पावसो तसलो स्पिरीट, आनी एकामेका स्पंदन करचें असलें कितेंय म्हळ्यार. आमी मेन जावन आमी वैद्यकीय सेवा खातीर गेल्ल्या, पूण हे सगळे 15 दीस आमकां एक मीस जावन एका कुटुंबांत आसले जालें. आमी सांगाता जेवल्या, सांगाता ते वाट आमी समकल्या आनी सांगाता ही सेवा दिल्या. देखून म्हाका खंडीत जावन एक वर्त संतोश भोगता हो एक बांद आमचे थंय एक रुता जाल्लो तो त्या सेवे खातीर. सो सोम्याच्या सेवेचे सोजेर 10 जाण सांगाता तुमी मेळ्ळ्यात. पयशिल्ल्या मणिपुराक थंयसर तुमी पावल्यात. काळजांत हजार आकांती आसूंक पुरो, आशाय आसूंक पुरो. सो ताचे एक मिलावट म्हूण आमी सांगता. तस जाल्यार एका संदिग्ध मनोपरिस्थितीर तुमी थंयसर देवल्यात आनी त्या गांवांत गेल्ल्या त्या जाळा थंयची परिस्थिती कशी आसली विवरावन एक फावटी आमच्या विक्षकांच्या मुखार. वय, थंयसर आमकां
आमी रिलीफ कॅम्पाक गेल्ल्या. आमकां एक रावोंक एक जागो आसलो. थंय आमकां MSFS पाद्र्याप फादर रॉय म्हूण आसलो. ताणें आमकां प्रत्येक जावन सिस्टरांक एक रावोंक एक एकोमोडेशन दिल्लें. आनी हे मेन थंयसर इम्फाल डायसीज आसा, बिशप डॉमिनीक आनी फादर वर्गीस VG, ते पुरो सांगाता मेळून आमकां तांणी सहकार दिला. आनी ह्या मुखांतर आमकां इजिली थंयसर कॉन्टॅक्ट करूंक या पावोंक थंयसर सुलभ जालें. आनी हांगासर आमी हर एक दीस त्या रिलीफ कॅम्पाक वचूंक आसतले. आनी आमी पळोवचें कितें मस्त लोकांचीं घरां नात. एक दुसरें थंयसर तांकां खाण कितें दिलां तेंच खाण, पूण तांच्या हर एकल्यांच्या काळजान आपूण सक्कड होगडायलां कांयच ना. तसली एक परिस्थिती आमी पळयली. साबार घरां मोडोन पडल्यांत, उलपाल्यांत, कांय ना. थोड्यो ओणोद्यो मात्र आसात. कांय सामानी ना, तांच्या घरा भितरलोय सामानी ना. ती थंयसर ती येता आसतना, त्या रिलीफ कॅम्प येता आसतना कांयच हाडणी येवनात. देखून तांकां वस्तू नात, खंयचेंय ना. एक सक्कड दिवचें तसलें या तांचे थंय कितेंच ना. एक दुसरें थंयसर इगर्जो सक्कड उलपोन गेल्यात. या कांयच ना त्या घरा. सांगाता लोक येवन वर्शीप या मागणें करचो जागो आतां एक पाड पडला. आनी कालें पळोवचें सक्कड उलपालां, कांयच ना. तें पळयतना म्हज्या काळजांत एक मस्त बेजार भोगली. इगर्ज्यो अश्यो जाल्यात. ताच्या वर्तें लोक अशें जाला. ती परिस्थिती देवाचे क्रिस्ताची कूड. आतां लोक क्रिस्ता सोदता एक कूड. देखून म्हाका चड ह्या लोकांक पळयता आसतना म्हज्या काळजान ती मस्त भोगना आनी ती बेजाराय भोगली. आनी तांची परिस्थिती थंयसर विविध नमनेच्या पिडेनी कश्टान आसली. तांकां थंयसर वखदां नात. आमी ह्यो मेन उद्देश जावन हें वखदां तांकां दिवचे खातीर, तांकां आयकोवचे खातीर, तांकां इल्लें कावन्सिलींग, तांकां एक उत्तेजन दिवचे खातीर आमी थंयसर पावुल्ल्या. सिस्टर, आतां तुमचे 10 जाणांचे टीम थंयसर गेले वैद्यकीय सेवा दिवचे खातीर, तांच्या लोकांच्या भावनांक स्पंदन करचे खातीर तुमी गेल्यात. म्हाका सांगा तुमी, काल तुमचे एक टीम गे तसली दुसऱ्या कॉंग्रिगेशनाची पाद्रेबांची, सिस्टरांची, NGOची टिमां थंयसर सेवा दिवन आसात गे? वय, आतां आमी गेल्ल्या आमचें 3rd टीम. ताच्या पयलें 2 टिमां गेल्यान. ते ऑर्गनायज्ड बाय कमिलियन टास्क फोर्स तांणी ते ऑर्गनायज केल्ले. हें 3रे टीम. आनी दुसरे ऑर्गनायजेशन्स ते येतात, जावं मदर तेरेसा सिस्टरां, तशें दुसऱ्या कॉंग्रिगेशनाचे येतात, थंयसर सेवा दितात आनी तांच्या गरजेंक स्पंदन करतात. तेच न्हय, DSC जावन विविध आतां मंगळूर डायसीस जावन दी या दुसऱ्या DSCs गोवा, अशें केरळा, दुसऱ्या गांवांत जावन DSC जावन थंयसर तांकां वरवीं खाना वरवीं या वस्तू आतां प्रत्येक जावन तांकां मुखार आतां सप्टेंबर 15 उपरांत मस्त हिंव आराम जाता. त्या वेळार तांकां जाय गरजेची इवाची मुस्तायकी, ब्लँकेट जावन दी, स्वेटर्स जावन दी. थंयसर भुरगीं आसात, तांकांय ते जाय, नाजाल्यार हिंवान तांकां ते मुखार दीस सारूंक जायना. देखून असले ब्लँकेट देखून मस्त अशें वरवीं धाडटात, ह्या वस्तू धाडटात आनी थोडीं थिंच येवन थंयसर पावचे बरी करतात. देखून असले एक विविध ऑर्गनायजेशन्स ते लायक जावन दी, रिलिजियस जावन दी, पाद्र्याब जावन दी, विविध नमनेची सेवा दिवनच आसा. ह्या सेवेक एक टार्गेट म्हूण आसता, म्हळ्यार इतले फॅमिलींक आमी एक सेवा दिवचे म्हणून. सादारण मणिपुरांत सादारण ह्या सेवेचे टार्गेट तुमच्या एक अंदाजा प्रकार कितल्या फॅमिलीक पावचे खातीर जावन आसा? आतां एक्चुअली आमी येता आसतना आमी एक मोर दॅन 2000 लोकांक आमी मेडिकल सेवा दिल्या. ओके. तशेंच मस्त आतां एक 50-60,000 लागीं डिस्प्लेस जाल्लो लोक आसा, स्थळांतर जाल्लो लोक आसा. आतां हर एकल्यांकी तांच्या गरजेक सगळ्यांकी पावचे तसले वेवस्था आसा केल्या. देखून
आमी आतां एका ग्रुपाक आमकां खाली त्या 15 दिसांनी आमकां इतलेंच, तशें दुसरे टीम दुसऱ्या ग्रुपांक वचून थंयसर असली एक सेवा दिवनूच आसात. सिस्टर, आतां पळया एक परिस्थिती म्हणटाना मस्त बेजार जाता. कित्याक म्हळ्यार आमकां आयकतना तुमी सांगलें आयकतना इतलें बेजार जाता. तुमी खुद्द थंय वचून तुमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी तुमी तांच्या लोकां सांगात मेळून तें अनुभव केला. अशें म्हणटाना एक कुटुंब जिवीत म्हूण आमी सांगता. पयलें सांगाता एक घरांत जियेतले, आतां घर ना, घर तांकां थळांतर केला, तांकां तांचो म्हणलो एक थारो ना. तसले फॅमिलीज सांगता आसतना तांची भावना कशी आसात सिस्टर ते? वय थंयसर काल जाता म्हळ्यार ती थोडी सांगता आसात, पूण थोडी वॉलंटियर्स जावन गेल्यांत, ती नात. ते आवय बापायक आतां तांची भुरगीं वॉलंटियर्स जावन गेल्यार थंयसर तांकांय आमचे भुरगीं नात तसली एक भावना. एक दुसरें कायंड ऑफ म्हळ्यार आमी सक्कड होगडायलां, आमकां कांय ना तसली परिस्थिती. पूण तांचे ते एक होप भरवोसो आसा. ती म्हणटात ना अखेर जातलें आनी बरें जातलें, शांत जातली, या थंयसर आमकांय आमची जागो ह्या घरां मेळटली. तसलो एक भरवोसो तांचे थंय हांवें पळयला. एक तांकां जर असली परिस्थिती हांगासर घडल्यार कशी जातली गी म्हणून चिंतूंक जायना. पूण थंयसर असली परिस्थिती जाताना लोक भवार्थान ती गट आसा आनी ती फेस करचे तसले. इवन धाकटी भुरगीं जाल्यार आमी पळयता थंयसर एक मॅच्युरिटी या ते फेस करचे तसलें धैर्य तांचे थंय आसा तें पळोवंक मेळ्ळें. आपूण सक्कड होगडायलां म्हणलो एक तांचे थंय भावना आसा जाल्यारय पूण आमकां फाटीं परत आमकां मेळटा म्हणलो एक धैर्य आनी बरवोसो तांचे थंय आसलें आमकां पळोवंक मेळ्ळो. निजाकी तुमी सांगतना मस्त सेंटिमेंटल विशयाचेर तुमी ह्या विशयाचो तुमचें स्टेटमेंट दिलें सिस्टर. आतां भुरग्यां विशयान तुमी सांगलें, अरे एक आवय बापाय एक भुरगीं म्हूण सांगल्यार मुखल्या तांच्या फुडाराक तांकां एक बरें एज्युकेशन दिचें, तांकां एक बरो फुडार दिवचें, तांचें एक स्वप्न आसतात. पूण अशें सडन एक बोटी भूंयकंपणीन जाल्लें बरें सगळें एक आमी चिंतिनातले तसलें एका दुरंत परिस्थितीक पावतना त्या भुरग्याची परिस्थिती कशी आसा, थंयसर ती भुरगीं इस्कालाक वेतली, तांची परिस्थिती कशी आसा, ह्या विशयांत एक माहिती. वय थंयसर सुमार दीस इस्कालां बंद जाल्लीं, पूण परत ती जाल्यांत आनी भुरगीं इस्कालाक वेतात. एक दुसरी तरणाटी केल्ली मस्त जाणां दुसऱ्या जाग्यांक गेल्यात. दिल्ली जावं दी, केरळा जावं दी, त्रिवेंद्रम जावं दी, कोडियाळ, अशें दुसरे हैदराबाद असले दुसऱ्या स्टेटाक ती गेल्यांत. थंय एक एज्युकेशन करीचें म्हणून हें एक भोवशा असलें एक तांचे थंय एक आशा आसा. इवन हांव थंयसर आसतना एक दोगांनी एक्सप्रेस केल्लें, म्हाका PhD शिकोवंक जाय, म्हज्या अर्द्यार रावलां, म्हाका आतां मुखार मुंदरसूंक जायना, कितें करचें. तसलें एक तांचे थंय आसा, शिकाचें, मुखार वसाचें, तसलें एक तें एक आशा तांचे थंय आसा म्हूण म्हाका समजलें. कितें करूंक जाता हांवें चिंतूंक पडलीं. या कोणाय कडेन थंयसर पाद्र्यापांकी थंय सांगून कितें मुखार करयेत त्या विशयान ते आमी थोडें उलोवलें केलां. आनी खंडीत जावन ह्या भुरग्यांक मुखार इस्कालां आसात, थंयसर सिस्टरांची पाद्र्यापांची इस्कालां आसात, थंयसर वेतात. तीं इस्कालां खंडीत जावन तांचें एज्युकेशन ती करतात. पूण थोड्यांक जायना, थंयसर इल्लेशें पयस आशिल्ल्यांक, थंयसर इस्काल नासलेल्यांक, तसल्या जाग्यार आशिल्ल्यांक इस्काला वचोंक जायना. ताणें सकाळीं 10 म्हणसर थंयच आसाचें, त्या जाग्यार आसाचें, भायर येवंक जायना, तसली परिस्थिती आसा. सो असं जाल्यार भिरांतच्या परिस्थितींत तुमी 15 दीस तांचे मदें एक जावन तुमी 10 जाणांचे एक टीम तांच्या सांगाता तुमी आसल्यात. आनी असली एक परिस्थिती पळयतना तुमचे मदें तुमची भावना कशी आसली, कितें तुमी तुमचे भितर वांटून घेतल्यात? वय थंयसर आमी एक्चुली तांचे ते जागे रिलीफ कॅम्पाचे जागे पळयत आसतना आमकांय मस्त बेजार जातलें. आमकां आमचीं घरां बरीं आसात, आमकां रावंक बरें बिडार आसा, पूण आमचे ते जागे इतलेशे जाग्यांनी इतलीं जाणां एक 80-90 जाणां एकेकान तूं रावचें म्हळ्यार खंडीत जावन आमकां साध्य. पूण तीं सांगाता रावतलीं. एक तें दुसरें तांचें खाण, तांकां एक 2च जेवणां, तांकां सकाळीं एक सांजेर एक दनपाराचें जेवण म्हूण ना, पूण आमकां 3 जेवणां
हांगासर आमी पळयता हर एक आमकां जेवण सकट आसा, पूण तांकां तें नातिल्लें. तेंच न्युट्रिशन, तांकां थंय न्युट्रिशन म्हणून चड कांय ना. तांकां मेळची एक शीत आनी दाळ या थोडे, पूण न्युट्रिशन ना. पूण असली परिस्थिती थंय भुरगीं आसात, प्रेग्नंट विमेन आसात, असल्यांक खंयचेंय न्युट्रिशन ना. थंय पुरो पळयत आसतना बेजार जातलें आनी कितें करयेत, खालें करयेत म्हूण असलें चिंता सकड आठवणत आसली. सिस्टर, आतां तुमी गेल्ले पर्टिक्युलरली तुमचे एक वैजाचे टीम वैद्यकीय सेवा दिवचे खातीर तुमी थंयसर गेल्यात. तुमी थंय गेल्या उपरांत खंयच्या रितीची वैद्यकीय सेवा थंयच्या थळांतर जाल्ल्या थंयच्या निवासींक, मणिपूरच्या निवासींक तुमचे तावन लाभल्या, ह्या विशयांत एक मोठो विवर. वय हांगासर मेन आमी म्हळ्यार तांकां ती त्या जाग्यार तावन स्थळांतर जाल्ल्या जाग्यार येता आसतना थंयसर तांकां मेडिकल फेसिलिटी कांयच ना. एक थंयसर भायर येवनी तांकां खंय दुसऱ्या आस्पत्रेक वचोंक साथ दिना. असल्या परिस्थितीर खंडीत जावन विविध संघ संस्थांनी जावं दी पद्र्याप, सिस्टरां ऑर ऑर्गनायझेशन चिंतून हांगासर प्रत्येक जावं कमिलियन टास्क फोर्स आनी एक उद्देश हातांत घेवन मेडिकल सेवा दिवचे आनी हांकां लोकांक असली एक वैद्यकीय सेवा जायचे ती निको म्हळ्यार ह्या गरजेक, आतां तांच्या गरजेक आमी पावचे आसलें म्हणून तांणी चिंतून हांगासर वखदां जाय पुरतीं वखदां मस्तू जाणांनी हें केलां, तें वखद मेळचें बरी आनी ती वखदां. तशेंच हांव हांगा तावन येता आसतना होमिओपॅथी वखदां व्हरून गेल्लीं आनी थंयसर लोकांक होमिओपॅथी वखदां दिलां. ॲलोपॅथी वखदांय थंयसर गेल्यान. तेंच न्हय, थंयसर तांचे समस्ये, गॅस्ट्रीक समस्ये या BP, शुगर असले आसले. आतां BP, शुगर पयल्यांत आसले, तांकां वखदां आसलीं, पूण असले समस्या जाता आसतना थंयसर तांकां न्ही वखदां नात. देखून खंडीत जावन तांकां मस्त जाणांक न्हीद पडनासली या तांकां विविध आतां एक वखदां ना जाल्यार थंयसर कितलें एरुपेरू जाता, डिसऑर्डर जाता, तसले समस्ये. तेंच न्हय, तुरे स्कीन आनी शेळ, कुंकली, ताप असलें जाताना थंयसर वखदां नात. तीं असहायक जातात. पूण त्या घडी आमी पावलेंत तांकां मस्त संतोश भोगतलो. आमकां एक तांचे कडेन उलयता आसतना आमकां थोड्यांक तांकां इंग्लीश येतलें, थोड्यांक इंग्लीश येना, थंयसर इंग्लीश येयलें आमकां ट्रान्सलेट करतलीं. पूण थोडे शब्द आमी शिकल्या तांकां सांगोंक कितें जालें म्हणून तें शिकल्या आनी तांकां सांगता आसतना मस्त संतोश भोगतलो. तांकां आमी सांगतलें आमी मागता तुमचे खातीर आनी तुमी बरें जाता तशें पुरो सांगता आसतना तांच्या तोंडार एक हांसो दिसतलो. तो हांसो गेल्यार आमकांय भोव संतोश. तांच्या तोंडार एक हांसो पळयल्यार तितले संतोश म्हाका दादोसकाय खंडीत जावन दुसऱ्या संगतीन मेळना, तीच एक दादोसकाय म्हूण भोगलें म्हाका. सिस्टर, मस्त खुशी जाली. कित्याक म्हळ्यार आतां तुमी लोकांक तावन म्हळ्यार तुमच्या पेशंटां तावन आयिल्ले एक प्रतिक्रिया कितें म्हूण, पूण पयल्यांचो लोक सगळ्या भिरांतीन जियो नासलो लोक तो, आनी तुमी सडन 10 जाण थंयसर गेले सेवेच्या एका बंदराकाल तुमी गेल्यात. थोड्यांनी तुमची वैद्यकीय खंय गरजे वखदाक सर्व की तुमी वैद्यकीय सेवा दिल्या, ताचे सांगता तांचे हेरां सांगताय तुमकां मेळोवंक एक अवकाश आसल्या तवळ तांची भावना तुमचे विशयांत एक परकी म्हूण आसली की आमकां एक बरें करूंक आयलात म्हूण आसली. खंडीत जावन तांणी एक केल्ली स्पंदन केल्ली रीत म्हळ्यार आमचीच उरलें बरी. तांकां कांय कोण कितें न्ही, आमचीच उरलें बरी ती एक्सप्रेस करतली, तांचे कश्ट सांगतली आनी प्रत्येक जावन तांकां पळय तांचे कसले प्रॉब्लेम्स आसात ओपनली ती सांगतली. खंडीत जावन आतां स्त्रियांचे समस्या आसात तेय आमचे कडेन सांगतली आनी तांकां त्या कितें तांची गरज आसा तें थंयसर आमकां वखदां दिवंक सुलाभ जातलें. पूण तांणी खंडीत जावन आमकां परकी म्हूण चिंतूना, तांकां भारी संतोश. आमी थंयसर गेल्ले तांकां कितलें एक ती सांगतली देवानंत तुमकां हांगा धाडलां आमच्या घरचेक पावोवंक, देखून तुमकां थँक्स म्हणून मस्त तांच्या भाशेन जावन दी या तशें सांगतली आनी आमकां संतोशान ती बरें मोगान तांणी आमकां स्विकार केला. सो त्या 15 दिसांनी तुमकां बरें एक स्पंदन मेळ्ळां आनी काळजाक लागशिल्लो बांद थंयसर जाला. तांच्या लोकांची एक मुग्धता जे कितें आसा तुमी ते रियलायज केला आनी ती अनुभव केला. पूण तशेंच सिस्टर, तुमी जाय तितले कश्ट आसलेल्या व्यक्तींक सांगता पळय आनी ताची परिस्थिती तुमी पळयला, तस जाल्यार एका 15 दिसाच्या तुमच्या अनुभवांतावन
तुमकां कितें शिकोवंक मेळ्ळें, वॉट यू हॅव रियलायज्ड देर, आनी जें कितें तुमी आतां आमच्या विक्षकांक सांगूंक अपेक्षितात? वय आतां हें सकट पळोवंक गेल्यार ही एक परिस्थिती तांणी फेस केल्ली रीत, थंयसर धैर्यान तांणी ती परिस्थिती फेस केल्या. देखून पयलीं दिसा हांव शिकलें कितें म्हळ्यार जिणेंत समस्या येता आसतना आमी एकदम खाले निर्धार घेवन आयदर आतां आमी मस्त पोवटी सुसायडाक येतात. एक लोन काडलें या खालें परिस्थिती बिगडली, कितेंय जालें, पयलें वचून एक परिहार तसो म्हूण चिंतात, पूण तसलो परिहार न्हय. पूण ह्या लोकांत आमी शिका जाय की धैर्यान आज ना जाल्यार फाल्यां ही परिस्थिती सारकी जाता असलें एक धैर्य पयले सुवातेर. दुसरें भावार्थ, तीं भावार्थी मनशां, भावार्थ आशिल्ल्यान ही परिस्थिती तांकां ही फेस करूंक जालें. तिसरें थंयसर हार्डली हांवें सांगलें सुसायड केसीस म्हूण ना, वस्तू कांय ना म्हूण दिसता. कित्याक म्हळ्यार ती हांवें सांगलें धैर्यान ती सिट्युएशन फेस करतात. तेंच न्हय, थंयसर खंय आश्रम म्हूण नात, सकट सांगता तो एक बांद, त्या कुळया मदें आसलो बांद आमकां हांगासर पळोवंक मेळना. सकट तांची प्रायवंती आवय बापूय जावं दी, भुरगीं तरणाटी सकट सांगता. थंयसर खंय एक आश्रम ना आनी सकट सांगता रावतात. तें तितलेंच न्हय, तांचें तें खाण तांकां थंयसर दिल्लें तांणी खावचें, कितें आसा तें तांतूय तांकां तृप्ती, कांय तीं ब्लेम करना. तशें तीं अशें करतात, तीं अशें करतात तसलें ब्लेम ना. देखून हांवें चिंतलें पॉजिटीव मायंड, आमी खंयची परिस्थिती जाल्यार ते पॉजिटिवान खाण घेवचें पडटा. एक मागीर आनी एक कितें विशय म्हळ्यार आमी हर एक जिणेचे समस्या येता आसतना ते फूड करचे तसली सकत आमकां मागण्या वरवीं साध्य जाता. देखून पयलें आमी मागण्याक आमच्या जिवितांत एक चड गमान दिल्यार खंडीत जावन असलें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर मस्त इगर्ज्यो आसल्यो, सकट मागण्याक सांगता मेळटली, भावार्थाची जिणी तांची आसली, मागतली. पूण असली परिस्थिती जातानाय परत ती मागतात, त्या इगर्जेनी न्हय, पूण तीं खंय आसात थंयसर रावन मागतात. तें तांकां सांगता दवरता. तें एक वर्तें दिसा हांव शिकली आनी हें हांव रेखल्यांनी अशें शिकाय जाय म्हूण म्हजी एक आशा. तिसरें नेक्स्ट आमी एक पीपल ऑफ ग्रॅटिट्यूड जायचे, एक आभारी मोनाची मनशां जायचे. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान हर एक दीस म्हणलें बरी सुरक्षीत सांबाळटा आनी तेंचनी आमच्या हर एक खाण नितळ वारें सकट आमकां मेळटा आनी एक बरी परिस्थिती हांगासर आसा. देखून आमी हर एक दीस देवाक अर्घ स्तुती भेटयचे आनी हर एकल्यान की तें आमी उपकारी म्हूण हर एकल्यान थंय आमी दाखय जाय. थँक्यू सिस्टर. आतां ह्या 15 दिसाचो अनुभव तुमी भोव अपुर्बायेन काळजाक लागचे बरी तुमी आमच्या विक्षका संगी आज वांटून घेतलो, त्या देखून आमचे विक्षकी तुमकां आभारी जावन आसात. सिस्टर, आतां परिस्थिती कशी म्हूण सांगल्यार सकडांनी चिंचें पुरो क्लोज दी एंड जाला आनी पुरो सकड सारकें जाता अशें तशें म्हूण. पूण ही परिस्थिती इतले बेगी समज जावचे बरी दिसान असले समस्या उपजोनूच आसतात. एक न्हय एक रितीर ते विविध रितीर असले समस्या उस्केवनूच आसतात. असले परिस्थितीर आमी अशें आनी मुखार खंयचे जाय जातले बरी जालें जाल्यार खंयच्या रितीर ताका प्रतिबंधक रितीर एक जागृती दिवंक फावो? वय हे समस्ये आखेर जाल्ले बरी दिसनान. समस्या आसात, जावनूच आसात. आमी थोडे फावटी चिंताव की ना तें पुरो सारकें आसा म्हणून, सारकें ना. देखून हर एक दीस म्हणलें बरी तो लोक एक तर बियाच्या वातावरणांत आसा, खंय आमची जिणी आखेर जाता कोण ना, कोण आमकां येवन गुळो घालता कोण ना, तसलें एक बियाच्या वातावरणांत आसात. पूण तें बियाचें वातावरण आमकां कळटा थंयसर गेल्या उपरांत असली परिस्थिती म्हणून. देखून हांगासर येता आसतना हांवें सांगचें आखेर जावना, सिट्युएशन पाड आसा. देखून पयलें आमी मागचें आमी बंद करून वचो. हर एक दीस म्हणलें बरी आमच्या मागण्यांक त्या लोकांचो आमी उडास काडीचे आनी परिस्थिती शांत जावचे खातीर या थंयसर त्या लोकांची हक्कां मेळचे खातीर आमी हर एक दीस म्हणलें बरी मागा जाय.
दुसरें हां, तितलेंच न्हय, दुसरें खालें म्हळ्यार आमी जागृत जायचे. आमी जागृत जायचे, मनशा हक्कां आमी उखलून धरिचे. आमी मनशा हक्कांक मनशांक बेजीक निड्स म्हूण आसात. एक रावोंक बिडार, एक मुखेल्ल्यांक खाण आनी न्हेसोंक वस्तूर, हे 3 संगती हर एकल्यांक मेळचे बरी आमी करिचे. आमी आतां मणिपूरच्या लोकांकच म्हूण न्हय, कोणी आमच्या गांवांत खंयसर ह्यो 3 संगती मेळचे बरी आमी जाता तितलें प्रयत्न पयलीं आमी ह्या खातीर करिचे. तीच म्हजी एक आशा आनी अत्रेग. मुखेल्ल्यांक जेवण, रावोंक एक बिडार, घरांतल्यांक घरां बांदून दिवचें तसलें, आनी वस्तूर, मस्तू जाणांक वस्तुरी आसना तसले दुपडिकायची जिणी आसा मस्तू जाणां जी येतात असलें एक खंडीत जावन आमी पावचे. हेंच एक व्हडलें मिसांव म्हणून हांव स्विकार करतां आनी हर एकल्यांक सांगूंक हांव अत्रेकतां. देखून मनशाची हक्कां आमी उखलून धरूंक, एक मनशाक स्वतंत्र रितीन जियोंक, तें फ्रिडम तांचे थंय ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां भायर येवंक बेन दिसता, थंयसर वचोंक तांकां जायना. पूण आमकां हर एकल्यांक अशें स्वतंत्रयेन जिवचें आसा. देखून हर एकल्यांचे हक्क म्हळ्यार फ्रिडम, रायट ऑफ फ्रिडम. तांकां स्वतंत्रयेन भोंवचें, उलोवचें, तांचें धर्मीक कार्य करचें, हें सकट करचें तसलें स्वतंत्र आमकां जाय जाय. आनी त्या खातीर आमी हर एक दीस वावूरी जाय म्हूण म्हजी आशा. सिस्टर, दूರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ पूण तेचे लागीं गेल्यार मात्र तांची नीज गजल कितें म्हूण कळटा. देखून तुमी पयशिल्ल्या मणिपुरांत एक टीम जावन गेल्यात. थंयसर सौम्याच्या नांवी तुमची अमोलीक सेवा तुमी थंयसर दिली. 15 दिसां उपरांत तुमी परत्यान फाटीं येतना तुमच्या टिमाची भावना कशी आसली? खंडीत जावन देवान आमकां राखलां आनी सांबाळ्ळां. कित्याक म्हळ्यार आमी येच्यो त्यो वाटो, त्यो हांगाचे बरी स्मूथ रोड्स आनी न्हय, कसल्यागी एका वॅलींत आमच्यो गाडयो वचोंक आशिल्ल्यो. थंयसर वयर रूख ना, थंयसर वाट ना. थोडे फावटी आमी राती 10 वरांच्या रातीर आमी फाटीं आयिल्लीं आसा. थंयसर आमकां वाटत ना. थोडे कडेन लँडस्लायड जातात, थोडे कडेन आमी उदकांतल्यान आमची गाडी पास जावन आयल्या. तसली पुरा परिस्थितीन देव आमकां हर एका मेटांत देवान आमकां राखून व्हेला. खंयसरी आमची गाडी स्टक जावंक ना, या खंयसरी आमी हुशार नासतना, या म्हळ्यार हांगाचें खाण सावथान मेळचें तसलें खाण आमकां थोडे फावटी थंयसर मागतलें. थंयसर एक दाळ या शीत तसलें धवें शीत तें जेवंक, तें पुरो आमकां हांगासर जेवंक संवय ना. पूण कितेंय खालें जाल्यार आमकां एक खाण मेळ्ळां. पूण देवान आमकां शाबीत भलायकेन सांबाळ्ळां, शाबीत ताणें फाटीं हाडलां. आनी कितेंच अवघडा, कितें जायनातलें बरी सांगाता ताणें आमकां दवरलां आनी सांगात आमी कशें गेले हांव तशें फाटीं हाडलां. खंडीत जावन असली एक भावना. कित्याक म्हळ्यार तुमी आमचे खातीर मागलां. आमच्या कम्युनिटी, आमच्या सिस्टरांनी, आमच्या कॉंग्रिगेशन आनी लोक कोण आमकां वळखता, आमचे फ्रेंड्स, आमचे बेनिफॅक्टर्स कोण आसा, सगळ्यांनी आमचे खातीर मागलां. त्या खातीर ह्या मागण्याचो पावर आमी ते अनुभव केला. तेजे साबीत आमी फाटीं येवंक जालें. देखून आमी सकड येता आसतना तो एक संतोश आमच्या काळजांत आशिल्लो एक भावना. पूण आनी एक भावन म्हज्या काळजांत आशिल्लें, आमी फाटीं येता पूण ह्या लोकांक असली परिस्थिती केदाळा फाटीं येत पयल्यांची, तें एक क्वेश्चन म्हजें थंय आशिल्लें. त्या क्वेश्चनान हांव फाटीं आयलें. पूण त्या दिसाक हांव हर एक दीस हांव मागतेत आसां आनी तांचे खातीर हर एक दीस म्हज्या मिसाच्या बलिदानां भेटयत आसतना त्या लोकांक हांव त्या खालसेक उबारतां आनी देवा ह्या लोकांची काकूळट कर आनी तांकां सुटका दी म्हणून हांव मागतेत. देव बरें करूं सिस्टर. सौम्याच्या नांवार तुमी सांगाता मेळ्ळ्यात. सौम्याच्या नांवी तुमी मणिपुराक गेल्यात. सौम्याच्या नांवी तुमी थंयसर सेवा दिली आनी सौम्याक तुमकां कितेंच बाधक जायनातलें बरी संतोशान परत तुमकां ह्या गांवाक परत्यात सगळे तुमच्या टिमाक बेसांवांनी आशिर्वादीत करना हांगासर तुमकां पावयलां. देखून आमी तुमकां आभारी जावन आसा. आमी तुमकां शाबासकी पाठयता. तुमच्या मुखल्या जिणेंत सर्व यशस्वी मागता. निजाय की हांवें एक उलो दिल्लो तुमच्या मिसावा खातीर मागोवंक आनी वेळ आयतो आसा आमच्या विक्षकांक तुमचो संदेश दिवंक. ह्या पयले सुवातेर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. खंडीत जावन तुमच्या मागण्याचो आदार आशिल्ल्यान हांवें सांगलें शाबीत जालें आमचें मिसांव, शाबीत जालें आमचें पैंग आनी शाबीत आमी फाटीं आयल्या.
एक दुसरें एक लिसांव कितें म्हळ्यार आमी आमचे जिणी क्रिस्त ह्या बोवार्थी जिणी ह्या मागण्याच्या फावंडेशना वयर बांदून हाडिसय. आनी एक कितें म्हळ्यार तो एक कोट आमी सांबाळूंक जाय. जर कुटुंबां जावं दी या रिलिजियस कम्युनिटी जावं दी कोणी जावं दी तो एक बांद आनी एक कोट आमी सांबाळून वरिसय. आनी कश्ट येता आसतना पयलें आन्सर या पयलें परिहार सुसायड न्हय, बगार तें कश्ट फूड करन मुखार वचून बरवस्यान आमी ती जिवीत आमी मुखार सरा जाय. तशेंच न्हय, क्रिस्ता खातीर खंयचेय कश्ट सोसूंक आमी तयार आसा जाय. इवन आमकां जर क्रिस्ता खातीर मरोंक आसा तेंय आमी मरचें तसलें क्रिस्ता खातीर मरचें तसलें तें धैर्य आमचें थंय आसा जाय. म्हूण आमकां मुखले दीस आमचे ते सुरक्षीत म्हणून हांव सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार मस्त रितीचे प्रभाव आसात आनी खंडीत जावन त्या खातीर आमी कितें आमी थाराय करी जाय की क्रिस्ता खातीर जियोंक आनी क्रिस्ता खातीर मरोंक हें आसल्यार आनी क्रिस्ताच्या लोकांची सेवा करूंक हे संगती मतीन दवर आमी आमची बोवार्थाची जिणी मुखार सरून या आनी खंडीत जावन एकामेका खातीर मागया आनी एकामेकाचो तो बांद सदांच आमचे संगे आसूं दी. आनी कितें मातेव 7:12 वाक्यान सांगलां, कितें तूं हेरांक करूंक हेरां तुजे तावन कितें आशेतात गी तेंच तूं हेरांक तूं कर. आनी देखून हो एक जिजून दिल्लो तो गोल्डन रूल हे आमच्या मतीन दवर हेरांक. तशेंच न्हय, गूड समॅरिटन गरजेक पावचे तसलें गूड समॅरिटन आमी जावया. सगळ्यांची हक्कां ह्या मानव हक्क उखोवन दवर. हर एकल्यांक एक बिडार, एक जेवण आनी एक वस्तूर, तशेंच न्हय स्वतंत्रता हे एक खंडीत जावन आमी मुखल्या दिसांनी ह्या खातीर वावुरया, सांगाता रावया आनी आमचो क्रिस्तांव समुदाय वळवंत करया म्हूण म्हजो एक आशा आनी अत्रेक. थँक्यू सिस्टर, देव बरें करूं. भोव अपुरबायेन तुमच्या 15 दिसाचो तो सेवे वावर तुमी आमच्या पळोवप्या वजीर तुमी दवरलो आनी जे कितें तुमची कितें सेंटिमेंटल भावना आसात ती आमचे संगीत तुमी वांटून घेतली. निजा की आमकां व्हरतो संतोश, कित्याक आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या टिमांतली एकली धर्म भयण जर तितले पयशिल्ल्या मणिपुरा वचून तुमी तुमचो वावर दिला. वी आर प्राऊड ऑफ यू. आमी तुमचे खातीर मागता सिस्टर, तुमच्या बेसा खातीर आमी मागता. तुमकां देव सर बेसावांनी भरून दी म्हूण हांव तुमकां सर बरें मागता. आनी सर्वेस्पर देव सदां न्हीद तुमचे सवय आसो, तुमकां निरंतर राखून व्हरो. थँक्यू. देव बरें करूं सिस्टर. देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकान, भोव सेंटिमेंटल घडी, भोव वर्ती घडी आमचे मुखार हांगासर सोम्यान फावो केली. आनी पयशिल्ल्या मणिपुरांत जें कितें जाता आमी माध्यमांतल्यान पळयता, माध्यमांतल्यान आयकता, माध्यमांतल्यान वाचता. पूण थंयसर गेल्ल्या व्यक्तीताव सीदा थंय ताणें कितें भोगलां, थंय कितें अनुभव केला, तो अनुभव आमचे सवे हांगासर सिस्टर डॉक्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो भोव वर्त्या रितीर काळजाक लागच्या रितीर आमच्या संगीत तिणें मांडून घेतला. देखून जमल्ल्या आमच्या समेस्तांच्या नांवी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणया. हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो तर खंडीत जावन हेरां संगीत तुमी शेअर करा. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक एक सबस्क्रायब करा आनी तशेंच ह्या व्हिडिओक एक लायक करा. आनी तशेंच आमचो मुखलो अंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो बांद असोच उरोवन दी. देव बरें करूं. थँक्यू.